परवरीच्या सुकूर पंचायत बागे लागसार 18 जुनाक चल्ल्या मारपेट प्रकरणात आता धक्को दिवपी मोडान मेळ्ळा। ह्या हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्लो आनंद पाटील हाका उपचारा मजगती मरण आयले। आदल्या दुस्मानकाये वेल्यान चल्ल्या ह्या हल्ल्यात पाटील हांच्या तोंडाक, तकलेक आणि शरीराच्या हेर भागाक गंभीर दुखापत जाल्ली। ह्या प्रकरणात परवरी पोलिसांनी वेगान तपास करून 21 जुनाकूच 3 दुबावितांक अटक केली। मात ह्या प्रकरणातलो मुखेल आरोपी सुकूर हांचो सौरभ नारुलकार हो फरार आशिल्लो। ताका पोलिसांनी आयतारा अटक केली।